आमच्या आयज शेवणच्या लोकांच्या खातीर आयज हांगा आसा कोळशा खातीर नो कोल नो जेटी. आमच्या लोकांच्या भावना अशें आसा की हो प्रोजेक्ट हांगा जावपाक नाका आनी तश्यो भावना म्हाज्योय आसा. कारण ज्यो गोश्टी खंय तरी आमकां आमच्या आरोग्याक बरें न्ही, फाल्यां सकाळी खुबश्यो गोश्टी हितून भितर अनक्लियर आसा आनी आमचें डेलिगेशन जें आसा तें वयर ऑलरेडी गेलां. आमचो आमदारय हांगा आसा, आमचो आमदारय वयर गेल्लो आसा आनी जें रिप्रेझेंटेशन आयज आमी एनवायरमेंटल चेअरमॅन डायरेक्टराक दितले आनी ह्या गोश्टीचेर जो आज पर्यंत जो वेव्हार जाला तो रद्द करचो अशी आमची मागणी आसा आनी हो प्रोजेक्ट ताबडतोब थांबोवचो. कारण जशें तुमी जाणा आसतले शेवण हें सोबीत असो आमचो गांव आसा जंय माडयो ट्रेडिशनल जे आमचे सूर काडटा माडाचे ताचेर तांचे लायव्हलीहूड आसा. अश्यो खुबश्यो गोश्टी ज्यो सल्फ आसा ते आमचे स्वयंपूर्ण करता हे शेवणकारांक. अश्यो गोश्टी ज्यो पारंपारीक गोश्टी आसा हे शेवणकार थंय कितलींशींच वर्सां जालीं करीत आयल्या आनी त्यो खंय तरी परत आमकां ताचेर ब्रेक मारपाक नाका आनी सुखान सगळे रावतात. ताचेर खंय तरी परत हे आमचेर हाडून थोपप हें खंय तरी कोणाक योग्य ना अशें म्हाका दिसता. आनी आयज आमी ह्यो भावना घेवन आयज आमी सगळे शेवणकारा बरोबर हांव उबो आसा आनी हांव तेंच्या भावने बरोबर सहमत आसा. ताजे खातीर आयज आमी हांगा आसा आनी आमचे एक विशेष अशी गोश्ट आसा की हेतून आमदारान जाता तितले बेगीन हाजेर आमकां क्लियर स्पश्टीकरण दिवचें. कारण म्हाका दिसता आमदार हो स्वता एनवायरमेंट मिनिस्टरूय आशिल्लो कितलींशींच वर्सां आनी ताजे नंतर आतां 15 वर्सां जाली 3 टर्म जाले आमचो आमदार आसा आनी आमच्या आमदाराच्या नाका सकयल सपोज हे सगळ्यो गोश्टी घडल्या आनी ह्यो कित्याक लागून जाल्या हाजेरूय आमकां एक क्लॅरिटी जाय. आनी म्हाका हांव शुअर आसा की सरकार जेन्ना हे लोक जेन्ना ह्या गोश्टीक असल्या प्रोजेक्टाक जेन्ना ना म्हणटात तेन्ना खंय तरी सरकाराची जबाबदारी आसता की लोकांच्यो ज्यो भावना आसा त्यो समजून घेवच्यो आनी ह्यो भावना समजून घेवन हाजेर योग्य त्या रित्या हाजेर जे डिसिजन आसा हे योग्य त्या रित्या हे डिसिजन घेवचें. कारण लोकांक रस्त्यार भायल्या मनशाक सगळ्यांक रस्त्यार येवप हे खंय तरी म्हाका दिसता ह्यो बरी योग्य गोश्टी जाता अश्यो. पूण खंय तरी हाजेर क्लॅरिटी येवप ही गरजेची आसा. पूण साहजीक आमी 7-8 फावटी 10 फावटी आमदारा कडेन बाकीचे जे स्टेक होल्डर्स आसा जे डिपार्टमेंट आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटा कडेन RTI थ्रू आनी बाकीच्या गोश्टी बरोबर आमी क्लॅरिफिकेशन मागिल्ली. हो जो विशय आसा तो ऑलरेडी NGTनी आसा, हो सबज्युडीस मॅटर आसा. पूण त्या सबज्युडीस मॅटराच्या भितर जेन्ना गोश्टी ऑन फील्ड जेन्ना घडटा तेन्ना खंय तरी लोकांक रस्त्यार देंवचें पडटा आनी आयज हांव ह्या लोकां बरोबर ठामपणे उबो आसा आनी लोकांच्यो भावना आनी लोकांचे सेंटिमेंट्स ह्या गोश्टी कडेन अशें आसा की हो प्रोजेक्ट हांगा जावपाक नाका म्हणून. आनी ताचेर आतां जेन्ना रिप्रेझेंटेशन आमी दिता तशेंच आमदारान हाजेर जाता तितली बेगीन क्लॅरिटी हाडची आनी हितूंतल्यान ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक मुक्त करचें अशी म्हाजी ठोस अशी मागणी आसा. आमदार जेन्ना सरकारा मदीं आहा तरी तांकां इतले दीस कित्याक लागता लोकांचो इश्यू सॉर्ट आउट करपाक? ना पळय, सरकार हो एक कंटिन्युअस प्रोसेस आसता. सरकारान फक्त एक मतदारसंघ येना, सरकार एज अ स्टेट होल स्टेट पळयता. पूण अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो ज्यो गोंयांत घडत आसता. पूण हातूंत भितर जेन्ना आमचो आमदार आसता तेन्ना आमदारान प्रामुख्यान हो प्रायोरिटी म्हणून विशय मुखार व्हरपाक जाय. आमदाराकच म्हाका दिसता आमी सगळे गांवचे लोक म्हाका दिसता 7-8 फावटी मेळप आनी फाटले 7-8 म्हयने जाले वर्सभर जाले हो विशय आमी धरून रावल्या की हो प्रोजेक्ट हांगा जावपाक नाका म्हणून. हे आमदाराचे हातून आसा. आमदार स्वता आयज हांगा आयला, आमदार स्वताच ते रिप्रेझेंटेशन घेवन आयला. आतां आमदारान हाजेर एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हणून तेणी क्लॅरिटी लोकां मदीं हाडपाची गरज आसा आनी सरकारा कडेन तेजी जी ड्युटी आसा तेणी सरकारा कडेन ते योग्य त्या रित्या उलोवन तो सरकारा कडल्यान तें डिसिजन घेवन येवपाचें ही तेजी ड्युटी आसा ती तेणी म्हाका दिसता योग्य रित्या पार पाडून लोकां कडेन लोकांचो जो विशय आसा तो सोडून दिवचो. तुम्ही पळयतात GNH. Lagi muji mai, oh melo kitre. रस्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. Wah, मॅगविल्स wah, टायर चेंज टायर सर्विस wah. नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. आणि सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय